मांडवीन पयलींच 5 कसिनो बोटी पार्क केल्ल्यो आसात. तातूंत कांडाचो लकी 7ची भर पडपाची आसा. ह्या कसिनोन मांडवीन पार्किंग करपाक मेळचें म्हूण परमिशन मागला, मात परमिशन मेळिल्लें ना. मात वादळान ही बोट आतां हाडून मांडवीचे तोंडार दवरल्या. This is a matter for the captain of boats. See, I am of the opinion that casino should not have moved in the monsoons. We go and know what is the strength of our monsoons, and when the monsoon is out, what happens to the seas. This is the sole reason why we don't allow trawlers to go in high seas, because it becomes dangerous. Under such circumstances, why a new ship was sought to be brought in River Mandavi is itself wrong. And I think this is a natural progression of that decision. But this decision is not a government decision. It is a decision that is a follow-up of directives by the court. I am personally opposed to new casinos coming in River Mandavi. I am of the opinion that casinos that exist should be removed from the Mandavi and be put on land. Government policy with regard to casinos may be announced in the coming assembly session. हे अडंबर हे इम्पिडिंग परत व्हरता. हांव नको हे पणजे कशें येता तें डेफिनेटली जे हाडपाक जाय नासलें तें हांगा फोर्सान हाडटा आनी हायकोर्टी हांव नको तें कशें परमिशन दिता. म्हाका दिसता हाजेर हे परत इम्पिडिंग व्हेल्लें बरें. कोण रिस्पॉन्सिबल आहा दिसता तुका हाका? हांव नको कॅप्टन ऑफ पोर्टान परमिशन दिला काय नोकरो तें हांव नको, म्हणून जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका धरपाक जाय. हे जे आमचे पणजेकारांचेर हाडटा संकट तें म्हाका दिसता तें व्हरपाक जाय पयस. Casino Lucky 7, which has got grounded off coast of Miramar beach. This is not something that people should be surprised of. This is something like a pre-anticipated operation which captain of the port, Captain Braganza, had put his foot down. He had told the government strictly on making a risk assessment that the risk assessment does not allow him, does not permit him to carry out these operations, because that vessel Lucky 7 is a blackout ship. No engines, no generators working, nothing working on that ship. रेश मागोस वटेन अरबी समुद्रान आशिल्ल्या ह्या कसिनो बोटीक आयतारा सकाळी वादळाचो धपको बसलो. बोटीर 20 क्रू मेंबर आशिल्ले. बोट मिरामार वटेन व्हांवत येतना चौगांक मार बसलो. कोस्ट गार्डाच्या हेलिकॉप्टरान तांकां साल्वार केले. हें जावपाची गरज नासली, कित्याक हें जे कजिनो आसलो तो हार्बरार बऱ्या जेटीच्या अलॉंग सायड आसलो आनी सेफ आसलो. त्या प्रमाणे कॅप्टनान सांगलें तुमचें जर हाडपाचें आसलेंच जाल्यार पोर्ट ओपन जातकूच. आतां पोर्ट कित्याक क्लोज केला? बार्जी अलावड ना, कांयच अलावड ना. कित्याक अलावड ना? कित्याक इट इज डेंजरस. सँडबार फॉर्म जाता थंय. कॅप्टनान तांकां खूब सांगलें. ते कोर्टान वचून कोर्टाच्यान परमिशन घेतलें आनी तांकां वी टेक ऑवर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आनी तांकां हाडलें. तें जालें. जें अनसेफ सांगलें पळय, वारो आसता न्हू पावसाचो, वाऱ्या प्रमाणे उड्यार पडले. दोनूय टग परते भायर गेले तांकां सोडून आनी आतां सकाळी ते हांगा पडलां. गरज नासली. नशीब इतलेंच की कोण मरोंक ना. तो सांगतालो शापोदा पळय की आपूण फारीक करतलो सगळें म्हणून. कितें फारीक करतलो? कोण मरतकूच कोण फारीक करूं शकता? ना. म्हणून कॅप्टनान सांगलें तांकां हाडूं नाका, हो टायम न्हू म्हणून. म्हाज्या प्रमाणे ती आतां हांगा जर आयज फाल्यां जर तसले टग हाडले आनी ओडले आनी गेली जाल्यार गेली. जर कित्याक मागीर पाणी कमी आहा. टुडे द टायड इज 2 meters. Yesterday it was 2.04. Before that it was 2.07. फाल्यां 1.9 जातलें, 1.8, 1.7. तेन्ना ती कशीच भायर सरची ना. We'll have to wait for the next high tide, which is after 15 days. In 15 days, damage can take place to that vessel. It can come more towards the shore. And this is like आमचो रिवर प्रिन्सेस. ती थंय आसून करंट आनी वाऱ्यामुळे बीच वचूं शकता. सिकेरी बीच कंप्लीट गेल्लो. Of course, this is not as big as that vessel, but something can happen. And at the same time, it is eyesore for tourists. आमचे आतां लकीली मॉन्सुनाचो टुरिस्ट कितले येता. गरज नासली. गरजे शिवाय हें करपाचें, कोर्टान परमिशन दिवपाची, तांच्यांनी येवपाचें. इट इज अ टोटल फॉली. इट शूड नॉट हॅव हॅपन्ड. इट कूड हॅव बीन अवॉइडेड डेफिनेटली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.